लुटमार जनता पार्टीचो जो सरकार हांगा आसा लुटमार सगळ्याच बाबतींतल्यान तांणी आज सामान्य मनशाच्या बोल्सान हात घालपाक सुरू केलो. ते घालतालेच इतलो ते, पण एक इम्पॉर्टंट गजाल जी आमकां सगळ्यांक जाय आसता ती म्हणजे लायट, वीज, विच इज अ नेसेसिटी फॉर एवरी ह्युमन बेसिकली टू स्टे एंड एवरी गोवन बेसिकली टू सर्वायव. जी बरे तरेन जो सरकार 24 वरां दिवपाक शकलो ना, पूण एरगंट इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर आनी आमचो सरकार आज एक नवें आनी एक तांणी टॅरिफ वाडयलाच, पूण एक नवें तांणी एक आनी एक मेकॅनिझम हाडला जातल्यान ही लुटमार आनीक वाडटली. ती म्हणजे तो म्हणटा की आमी भरपूर खंय स्टडी केल्या आनी नवे स्मार्ट मिटर बसयतले डिसेंबरांतल्यान आनी 6 ते 9 म्हणजे सांजची 6 ते 9 जो लायटीचो गैरवापर करता तांकां एडिशनल 20% टॅरिफ आसतले. नोबडी हॅज डिफायन्ड what this गैरवापर or misuse of electricity. Irrespective of that fact, पयलींच तुम्ही आज फाटल्या 4 ते 5 वर्सां भितर 34% टॅरिफ वाडयल्लो आसा. म्हणजे ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान जे सांगता आमी करूंक ना, आमी सगळ्यांक सवाय हे ते म्हणून 34% टॅरिफ वाडयल्लो आसा. आनी आतां हे नवें तांणी एक मेकॅनिझम हाडपाक सोदता जातल्यान ते परत लुटमार आपली कंटिन्यू करतले. Let us go by today's bill what we get. आणि हांव दुसऱ्याचे कोणाचे हाडूं ना, म्हजेच बिल हाडलां हांवें. आमची 3 जाणांची फॅमिली, नॉट दॅट वी हॅव अ बीग हावस, इट्स एन अपार्टमेंट. आनी त्या अपार्टमेंटान म्हाका बिल येता 6403. हें ऑन एन एवरेज 6000च्या आसपास म्हाका बिल येता म्हयन्याक. हातूंत भितर तुमकां हांव एडिशनल चार्जीस कितें आसा म्हणजे सरकार कशे तरेन लुटमार करता, म्हणजे 4 आण्याचे कोंबडेक 12 आण्याचो मसालो जो म्हणटा आमी तो कसो लायता तो तुमकां दाखयता. फिक्स चार्जीस ह्या आतां 6400 रुपयाचें जें बील म्हाका आयलां तातूंत भितर फिक्स चार्जीस 282 रुपया. फ्युअल अँड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट जाका आमी FPPC जे म्हणटा, FPPCA 1150 रुपया. This is over and above the charges which are laid. हांव एडवान्स आनी टायमार भरता म्हणून 50 रुपयाचो म्हाका डिस्काउंट दिला. इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी 204 रुपया. पब्लीक लायटिंग ड्युटी 51 रुपया. हे सगळे एकठांय करीत जाल्यार 1688 रुपया. म्हणजे 6408 रुपयाच्या बिलाचेर 403 रुपयाच्या बिलाचेर 1688 रुपया ओवर एंड अबाव माय इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस सरकार म्हजे कडल्यान घेता. दिस इज सामान्य मनीस, हे बील सगळ्यांक लागू जाता, विच इज नियरली 25% देन दी एक्चुअल एनर्जी चार्जीस दॅट यू आर पेईंग. लुटमार जनता पार्टीचो जो सरकार आसा आनी ताका भितर ते MGP काय आनी दुसरें काय म्हणू ना, कारण तो गोंयचो नितीश कुमार. कोणी आयलो जाल्यार खंयच्याय सरकारान तो आसता आनी ताका खबर आसा तो निवडून आयलो, एक निवडून आयलो, बाकीचे जखमार म्हणून. जशें ताणें आज फोंड्यांनी केला आपल्याच हाका म्हण की BJPक दिवचे. जखमार तो आयलो निवडून आयलो, ताका कितें फरक पडटा. ताका गोंयचे पडून गेल्ले ना, ताका गोंयकारांचे पडून गेल्ले ना, ताका आपले पडून गेल्ले आसा. आनी गोंयचो नितीश कुमार जो सुदीन बाब ढवळीकार आसा ताची एक खासियत म्हणल्यार की ताका मिनिस्ट्री गडगंज मेळटा, कारण तातल्यानूच तो गडगंज जाता आनी हातल्यान तो लुटमार करून गडगंज जाता अशें दिसता आमकां. गोंयच्या जनतेचे ताका पडून गेल्ले ना. यू आर ऑलरेडी चार्जींग नियरली 25% ऑफ द एनर्जी चार्जीस जे आसा ते लोकां कडल्यान तुमी लुटून घेताच. ताजे भायर तुमी आतां एडिशनल ड्युटी लावंक सोदता 6 ते 9 मेरेन. कितले गव्हर्मेंट सर्वंट मिडल क्लास जे लोक आसा जे 6-6:30 म्हणल्यार घरा पावता. आतां तांणी एक काम करचें पडटलें की आपले फॅमिली भुरग्यांक घेवन 6 ते 9 गार्डनान बसपाचें. गार्डनाय नाच गोंयान, कारण ते कन्वर्जन करून तेंय कंप्लीट केल्लें आसा. म्हणजे 6 ते 9:30, कारण भंय हो दिसतलो की वॉट इज मिसयूज. भुरगो जर लायटी पोंदा बसून पुस्तक वाचता तो मिसयूज, बरोबर बसून टीव्ही पळयता तो मिसयूज, एका रुमान बसून जेवता AC लायल्या तो मिसयूज, काय सरकारान जो लुटमार चलयला तो मिसयूज.
हो भंय जेन्ना लोकांक दिसतलो 6 ते 9 म्हणजे आमी म्हणटा 6 ते 9 लोक घरा आसता धांक नॉर्मल फॅमिलीज न्हिदता मागीर तांणी लायट केन्ना वापरची काय पणट्यो पेटोवपाच्यो इज गव्हर्मेंट टेकिंग अस बॅक टू दोज डेज लामणदिवे लावपाचे की 6 ते 9 घरांनी आतां लामणदिवे दिसतले और मे बी देर इज अ स्कॅम ऑफ सेल ऑफ लामणदिवे ऑल्सो आनी कोणें घेतलाय आसूंक शकता सारकेजम अपार्ट सरकाराक खरेंच पडला काय गोंयच्या जनतेचे आनी एरगन्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हू सेज दॅट ना आमचे टॅरीफ हांगच्या पेक्षा कमी आसा थंयच्या पेक्षा अरे कमी आसा म्हणून उपकार करनात तुमी कोणाचेर इट इज युअर ड्युटी इफ नॉट टू प्रोवायड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट टू प्रोवायड 24 hours इलेक्ट्रिसिटी विच यू हॅव फेल्ड ते जम्पिंग केबल स्कॅम ते अंडरग्राउंड केबल जे घातले ते स्कॅम ते जर कमी केल्ले जाल्यार फुडलीं 25 वर्सां तुमी फुकट इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक शकतले गोंयच्या जनतेक ते करनासतना टॅरीफ वाडयता देन यू एड दीस 25% एडिशनल चार्जीस लोकांक कळना ते बाबड्यांक ते सायडीन आसता ते इट इज नॉट इन एनर्जी चार्जीस बील इट इज इन अनदर कॉलम आनी ताका कलरूय ऑरेंजूच दिला ते एक बरें आसा म्हणजे कोणी केला ताका कळ्ळें ते की हो कलर भारतीय जनता पार्टीचो म्हणून हा बील दाखयता दादा हे म्हणजे बील कलर ताका ऑरेंज आसा मातसो लायटर शेड म्हणजे तो जाल्ला वॉट एवर बट दिस वॉट इट मिन्स इज दॅट लुटमार सरकार जो आसा हो ज्या तरेन आज सरकार गोंयकारांक लुटमार करूंक सोदता वी आम आदमी पार्टी तर्फे आमी डिमांड करता की हे जे लावपाचें आसा 20% जे डिमांड फक्त टॅरीफ कमी करचोच पण 20% जे एडिशनल चार्जीस लावपाचे आसा लुटमार सरकार ताणें ते करचे न्ही स्मार्ट मिटरा विरोधांत आमी जर गरज पडलेले आंदोलन करतले आमी रस्त्या विरुद्ध केल्ले आमी करप्शना विरुद्ध सुरू करता आमी सगळ्या विरोधात सुरू करपाचें आसा आनी दीस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दॅट आम आदमी पार्टी वील टेक अप दीस इश्यू ऑन स्ट्रीट्स इफ रिक्वायर्ड कारण हो प्रत्येक सामान्य मनशाक आमी रिक्वेस्ट करता की ताणें आमकां हांगा जुळचें आमी वील ऑल्सो मेक अ मेमोरंडम ऑन मंडे टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नॉट टू डू दीस सिद्धेश भगत आनी वाल्मिकी बाबान एक म्हयन्याभरा पयलीं म्हाका दिसता एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तांणी सांगिल्लें की कशे तरेन हे जे टॅरीफ इन्क्रीज आशिल्ले दॅट वॉज एक्झॉर्बिटंट तातूंत आतां हे एडिशनल एक शॉक दिता म्हणजे लायट नासतना शॉक दिता तो म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर अशें म्हाका दिसपाक लागला आनी वी वील टेक दीस अप इमिजिएटली एज सून एज बाय मंडे आज तांचे डिपार्टमेंट बंद आसता तेन्ना सोमारा आमी हो विशय घेवन थंय वतले आनी वी वील मेक दॅट डिमांड 365 days आसा आमचे कडेन म्हणल्यार आमकां शिकयल्लें की दिवाळी पणटी पेटयतकच लायट येता आनी नरकासुराचो वध जावन आकाश दिवो जळयतात म्हणून पेटयतात म्हणून पूण आयज अशें दिसता की अंधारा करपाक काळोखसाण हाडपाक हो नरकासूर तयार जाला आनी हो नरकासूर असलो पद्दतीचो आसा की तो दाखयता एक आनी करता एक हांव विचारपाक सोदता ह्या नरकासुराक की तुका जाय कितें आतां तुवें म्हणलां की डिसेंबराच्यान तूं फेज वाडयतलो म्हणल्यार तुमी आमकां परत पेट्रोमास घेवन भोंवडावपाचे परिस्थितीन आसा काय कितें आतां येतलो 25 डिसेंबराक क्रिसमस मागीर आमचो फेस्टीव मंथ आनी गोवा बिंग अ ट्युरिझम स्टेट लायटी म्हणटा तशी म्युजीक हे चालूच आसता म्हणल्यार तूं ट्युरिझम काबार करपाक सोदता तूं फेस्टिवल सेलिब्रेट करनाका म्हणटा तुजी अशी आसता की तुका सांगना की वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार कितें तेंय सांगना म्हाका ताका विचारपाचें आसा तुका स्टडी करपी हो टिचर कोण तुगेलो हें तुका इतलें शिकोवन जें दिलां पळय तुका वेस्टेज हें तें एक्चुअली वेस्टेज ऑफ मनी आमी तुमचेर करता एक्चुअली जो वेस्टेज चालू आसा तो तुमकां सॅलरी दिवन तुमकां थंय बसयला तो आमचो पयशांचो वेस्टेज म्हाका विचारपाचें आसा सुदीन ढवळेकराक तुका तरी एखादें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटा आसतली म्हणून गव्हर्मेंटाची बंगल्यार तुका कळपाना तें तूं 6 ते 9 यूज करना 9 ते 12 यूज कर पूण जे सामान्य मनीस सामान्य गोंयकार जे घरा कडेन आसा आयज बटनाक हात लावपा पयलीं 10 फावटी चिंततले तशें पळोवपाक गेले जाल्यार 142 CR गव्हर्मेंट ऑफिसाचे अजून बिलां पेंडींग आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची तशें पळोवपाक गेल्यार 93 CR कमर्शियल पेंडींग आसा पळोवपाक गेले 245 CR पेंडींग बिलां आसा क्रोज जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट आनी तेतूं भितरल्यान तुमी 80 CR बुक्सांनी सामान्यपणान काबार केला म्हणल्यार कॅश घेनासतना
म्हणल्यार फक्त तुम्ही टोपयो आमकांच गोंयकारांक घालता. एक क्लियर कट जेन्ना एक सामान्य मनीस घरा संक पावता तो णव म्हणल्यार खंय तरी बाबा फॅमिली वांगडा टायम काडटा. म्हणल्यार तुमी आमकां घरान हाडनासतना तुमी आमकां गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाचो हो प्लॅन आसा काय कितें तुमचो? म्हणल्यार आमकां रस्त्याक करपाक सोडला. हांव क्लियर कट फर्स्ट तुमी स्मार्ट सिटी काडली, आतां तुमी स्मार्ट मिटर काडले. की सिटी स्मार्ट जावं ना जावं, मिटर स्मार्ट जावं ना जावं, पूण तुमचे सारखे स्मार्ट मनीस खंयच पळोवना आमकां टोपी घालपा सारखे. इतले बरे पद्दतीन घालता तुमी. पयलीं तुमी हाडलो तो मिटर, मागीर हाडलो तुमी इलेक्ट्रिसिटी मिटर, इलेक्ट्रिकल मिटर, आतां हाडलो तुमी स्मार्ट मिटर. म्हणल्यार मिटरा फाटल्यान कितें जिलेबी लाडू कितें मेळपाचें आसा काय कितें तुमकां? काय हो आमदार येतकच इलेक्ट्रिसिटी लायतलो तो मिटर, हो मिनिस्टर जातकच स्मार्ट लायतलो. म्हणल्यार ते लाडू जिलेबी मेळटा जाल्यार सांगा आमकां खंय कितें मेळटा ती. इतलेंय करनाकात की आतां तुमी अशी परिस्थितीन घातला की इलेक्ट्रिसिटी बीजेपी कार्यकर्ते यूज करता, काँग्रेस कार्यकर्ते यूज करता, आप कार्यकर्ते यूज करता आणि एमजीपी गोवा फॉरवर्ड सगळे यूज करता. अरे आमचे तरी चिंतना जाल्यार बीजेपीचे कार्यकर्त्यांचे तरी चिंतात, तेंचेय चिंतात खंय पावला ते. फाटल्या दिसांनी तुमी युनिटाची रेट्स वाडयली. आतां तूं म्हणटा रातचे 6 म्हणल्यार लोकांनी न्हिदप ना, घरांत चोरयो वाडटल्यो. हे लक्षात दवर, घरांत चोरयो वाडटल्यो ह्या पद्दतीन. घरांत समज आतां व्हेंटिलेटर कोणाचे पेशंट व्हेंटिलेटराचेर आसा, ऑक्सिजनाचेर आसा, तेणी कितें करपाचें? पयशांचे चिंतून व्हेंटिलेटर बंद करपाचो? जाल्यार तुमचे कडेन रिकवरी कित्याक जायना पयशांचो? जाल्यार हांव क्लियर कट म्हणटा, आयज ह्या सुदीन ढवळीकरान जे नरकासुराचो टॉपिक काडला हो फक्त डायवर्ट करपा खातीर काडला की तुमचे सगळ्यांचे लक्ष नरकासुराचेर वचचे. आनी तो नरकासूर खरो आमकां गोंयकारांक काबार करपाक उठला. तो सारको नरकासूर करनाका म्हणटा तो सारके. तो कितें म्हणटा, तुमी नरकासूर कित्याक करता जेन्ना आमी स्वता नरकासूर आसा थंय म्हणून. आपुणूच नरकासूर म्हणटा तो. तुमी करपाक वचनाका. तुमकां गोंयकारांक काबार करपा आपूण आसा आनी नरकासूर करनाका. कित्याक तुमी नरकासूर करपाक लागले, तुमी एकठांय जातले आनी तुमी आमचे बद्दल उलयतले म्हूण तो स्वता नरकासूर म्हणटा. आपूण नरकासूर, आपूण तुमकां गोंयकारांक काबार करता, आपूण तुमकां सगळ्या गोंयकारांक काळकान घालता. पूण तुका सांगपाक सोदता हांव सुदीन बाब, मातसो जाता ते जाणटेपणान तकली चलना म्हणटा ती, कित्याक कितें उलयतात. मातशें आमचे बद्दल चिंत, यंगस्टरा बद्दल. आमकां आयज आयटी म्हणटात, तूं केन्नाय आमकां ते लायटीचेर चलता ती मोटरसायकली गाडयो घे म्हणटात. हाडून ते चार्जर तुज्या घरा कडेन लावपाचे काय तुज्या ऑफिसान लावपाचे? सो हांव मागता सरकारा कडेन जाता इतले बेगीन हेचेर विचार करचे. जशें जावं ते लायट आसूं, उदक आसूं, पेट्रोल आसूं, गॅस सिलिंडर आसूं, ह्यो ज्यो खर्च आसता हे जर जेन्ना चड हाता भायर वचपाक लागले जाल्यार सरकाराची एक जबाबदारी आसता की दे शूड प्रोवायड इट एट अ एफोर्डेबल प्रायस. ही सरकाराची जबाबदारी आसता. हे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्ले आसा इन डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पूण बीजेपी मॉडेल कितें म्हणटा जाणा, बीजेपी मॉडेल म्हणटा की ज्या वस्तूची तुमकां सगळ्यांक चड गरज आसा ताजेर सगळ्यांक दर लावन, ताजेर सगळ्यांक टॅक्स लावन, ताजेर सगळ्यांक असले जे आमच्या दोतोरान सांगले वेगळे वेगळे चार्जीस लावन तातूंच्यान तुमच्या कडल्यान एक्सटॉर्ट करता. कित्याक तुमकां काय पर्यायूच ना न्ही. तुमकां पेट्रोल भरचेच पडटा, तुमकां गॅस सिलिंडर जायच पडटा, तुमकां उदक पिवचेच पडटा, तुमकां लायटीचें बिल लायट जायच पडटा. सो हो बीजेपी मॉडेल इट इज अ एक्सटॉर्शन मॉडेल. देशभर तुम्ही पळयला आतां जेन्नाच्यान मोदी सरकार आयला तेन्नाच्यान पेट्रोल, गॅस सिलिंडर, लायट हे कितले दराचेर पाविल्ले आसा. आम आदमी पार्टीचो मॉडेल एक्झॅक्टली ऑपोजीट. तुमकां सगळ्यांक याद आसा आमी 5 वर्साच्यान गोंयच्या लोकांक सांगतात, आमी वीज आंदोलन सुरू केल्लो आनी सांगिल्लें की भारतीय जनता पार्टीक तुम्ही मत मारला अशें जातलें म्हणून. त्यापेक्षा आम आदमी पार्टीचो मॉडेल तुम्ही पळयात, ज्या कडेन आमी फक्त नॉट ओन्ली डू वी नॉट इन्क्रीज द प्रायस, आमी लायटीचें बिल वाडोवचें ना, वयल्यान तुमकां 300 युनिट फ्री दितले म्हणून. दॅट वॉज द कमिटमेंट फ्रॉम आम आदमी पार्टी. पूण आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आमी लोकांक वॉर्निंग दिल्लें ते खरें जायत आयिल्लें आसा. पयली पॉयंट म्हळ्यार जेन्ना दर वाड जाता दॅट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द JERC, जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन. तांचे ज्या वर्सा दर वाड जावपाचो आसता तेन्ना जानेवारी फेब्रुवारी सुमार म्हयन्यान मिटींग जाता आनी एक पब्लीक हियरींग जाता. ह्या वर्साच्या पब्लीक हियरींग तुम्ही पळयले की गोवा गव्हर्नमेंटान सांगले की तुम्ही आनी दर वर्सा हे मिटिंगो घेवं नाकात, फुडल्या 5 वर्सांक दर वाड 4% वाडयात म्हणून डायरेक्ट विदाउट हॅव्हिंग पब्लीक हियरींग. कित्याक आनी एक 1.5 वर्सान इलेक्शन येवपाचें आसा.
तांकां इलेक्शन वर्साच्या एक वर्स पयलीं किंवा इलेक्शन वर्साच्या जानेवारीन तांकां हो लोकांचो बोवाळ नाका आशिल्लो. दे वॉन्टेड टू इन्क्रीज द पॉवर टेरिफ विदाउट हॅव्हिंग अ पब्लीक कमोशन. त्या खातीर तांणी ऑलरेडी आतां एडवान्सान फुडल्या 5 वर्साचे वाडय म्हणून सांगला GRC. सो दॅट इज वन थिंग दॅट वी आर प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट. दुसरें म्हळ्यार जे काल पॉवर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकरान जे स्टेटमेंट केलें म्हाका बरें कळूंक ना. तुमकां कळ्ळें जाल्यार तुमी मुद्दाम म्हाका एक्सप्लेन करात. जे आमी आयकलां दॅट इज की 5 वरां सांजचे ते सकाळ रातचे 1 पर्यंत जो कन्झम्पशन आसतलो दॅट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा 20%. जो रातचे 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत दॅट विल बी चार्ज एट द नॉर्मल टॅरिफ म्हणजे वॉट एवर द इन्क्रीज टॅरिफ इज. आणि मागीर दिसाचे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत दॅट विल बी चार्ज एट लेस 20% इन द नॉर्मल टॅरिफ. अशें आमकां पयलीं JERCन सांगिल्लें. पूण काल जे बाब ढवळीकरान स्टेटमेंट केलां ही हॅज कन्फ्युज्ड एवरीबडी. आमी मागता की परत तांणी मिडिया मुखार येवन लोकां मुखार येवन क्लॅरिफाय करचें वॉट इज ही सेईंग. ताणें म्हळें की जे रातचे लोक यूज करता जे वेस्ट करता तांकां बी 20% फक्त लायतले म्हणून. वेस्ट करता म्हणजे कितें? विल दे बी अ मिनिमम कन्झम्पशन अप टू वीच दे विल बी नो एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ 20%. आणि ज्या लोकांनी ताच्या पेक्षा चड कन्झ्युम केले म्हणजे वेस्ट केले तांकांच तितल्या अमाउंटाचेर 20% लागतले. इज दॅट वॉट इज ट्रायंग टू से? आणि मागीर म्हणूंक लागलो की जे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत जे कन्झ्युम करता तांकां 20% डिस्काउंट दितलो म्हणून आपूण. सो हो डिस्काउंट खंयच्या स्लॅबाचेर पडटलो? Is there some minimum slab where people will be allowed to use up to that they will be given 20% discount? म्हाका जाल्यार फुल कन्फ्युजन जाल्लें आसा. म्हळ्यार is the power minister trying to confuse the people of Goa? काल तांणी जो स्टेटमेंट केला तो तांणी लोकां फुडें येवन क्लॅरिफाय करचो. आनी वॉट ही इज सेईंग इज वेस्ट करता म्हणजे कितें? जेन्ना रातचे लोक घरा आसता तेन्ना गरजेचें आसता न्ही. तुमकां गरज आसता त्या वेळार काळोख आसता म्हणून लायट लायता आनी बाकीची सगळी कामां आसता. गरजेच्या वेळार तुमी 20% इन्क्रीज करता म्हणटा. दिस इज नथिंग बट एक्स्टॉर्शन. म्हळ्यार तुमी चिंतात एक आजारी मनीस आसा आनी एक स्वस्थ मनीस आसा. आजारी मनशाक वखदां जाय आसता. स्वस्थ मनशाक तितली वखदां नाका आसता. सो वॉट दिस BJP मॉडेल इज सेईंग जो आजारी मनीस आसा पळय ताच्या वखदाचेर आमी 20% एक्स्ट्रा टॅक्स लायतले आनी जो हेल्दी मनीस आसा ताका 20% आमी डिस्काउंट दितले. हें कितें पिशेपणां? कोणाक फटयता तुमी? जेन्ना लोकांक गरज आसता तेन्ना तुमी डिस्काउंट दियात न्ही. सो हे फक्त लोकांची लूटमार करपाची ही एक प्रक्रिया. आनी अँड बिकॉज द पॉवर मिनिस्टर कूड नॉट फेस द मिडिया. म्हाका दिसता जेन्ना तुमी प्रश्न केलो ताका ते फेस करपाक जालें ना. तोंडांच्यान कितें तरी लोकांक फटोवपाक ते भायर आयले. तुमी नेक्स्ट तुम्ही डिमांड करात. आम्ही डिमांड करतात पॉवर मिनिस्टराक की यू हॅव अ प्रेस कॉन्फरन्स अँड यू टेल पीपल ऑफ गोवा एक्झॅक्टली तुमचो प्लॅन कितें आसा तो. आनी होच प्लॅन ना आमी गोंयकारांक परत सावध करता. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. आतां डिसेंबराच्यान तुमी जाणा की तुमचे जे सद्याचे मिटर आसा ताजे वयल्यान बाय टायम यू कॅनॉट डिस्टिंग्वीश की 5 वरांच्यान रातचे 1 पर्यंत कितलें कन्झम्पशन जालें तें. फॉर दॅट यू वील रिक्वायर स्मार्ट मिटर्स. आतां डिसेंबराच्यान गोवा गव्हर्नमेंट स्मार्ट मिटर इन्स्टॉल करपाची प्रक्रिया चालू करपाची आसा. सो आमकां ढवळीकर बाबान हेंय सांगचें की स्मार्ट मिटराचो कॉस्ट हो कोण भरतलो. जशे FPPCA चार्ज आनी स्ट्रीट लायटिंग चार्ज आनी हे सरचार्ज आनी ते टॅक्स आनी हो कॉस्ट ताच्या मागीर आतां स्मार्ट मिटर सरचार्जूय लायतले काय म्हणून तोय आमकांच भरचो पडटलो काय तुमी डबल इंजिनाच्यान कितें तरी हाडटले. Who is going to pay for the smart meters? Please clarify that. गोंयकारांक आनी एक सांगूंक सोदता हे जे 20% एक्स्ट्रा आसा दॅट इज नॉट द एंड. हाच्या मागीर थ्रू द स्मार्ट मिटर्स प्रीपेड बिलिंग जातलें. जशें आज दोतोरान बील हाडून दाखयला तुमकां बील सुद्दां येवचें ना. कित्याक बील येतकच 1 म्हयने 2 म्हयने तुमकां टायम मेळटा बील भरपाक कितें तरी अरेंजमेंट करपाक. कित्याक 5, 10, 15 हजाराची बील येवपाक लागिल्ली आसा ती लोकांक परवडना. सो एटलीस्ट थोडो टायम मेळटा. पूण विथ प्रीपेड मिटर्स तुमकां पयशे पयलींच भरचे पडटले. प्रीपेड फोना सारके 10,000 20,000 पयलींच भर म्हणटले ते. आनी जशे तुमी कन्झ्युम करतात जसो तुमचो बॅलन्स कमी जायत रावतलो
आणि ज्या वेळा बॅलन्स जालो तो रातचो जावं केन्नाय जावं तुमचो मिटर बंद, तुमची लाईट गेली. दिस इज हाव प्रीपेड मिटरिंग सिस्टम इज गोइंग टू वर्क थ्रू द स्मार्ट मिटर्स. सो बाब ढवळीकरान सांगचे तुमचो प्लॅन कितें आसा. तुम्ही फक्त लोकांक एक्सटॉर्ट करतले आणि जे गरजेचे वस्तू आसा ताजेर टॅक्स वाडोवन वाडोवन तांचो दर वाडोवन वाडोवन लोकांक म्हणजे जिते रावपाक सुद्दां दिवचे ना. काय तुम्ही बिकॉज ऑफ प्रायस रायज अँड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल रायज तुम्ही कितें स्किमांनी आमकां हेल्प करतले. आर यू गोइंग टू इन्क्रीज द अमाउंट ऑफ द सोशल वेलफेअर स्कीम्स. कित्याक आतां इतली वर्सां जाली तुमच्या स्किमीन 1 रुपया वाडोवंक ना. तुमचे लायटीची बिलां, उदकाची बिलां, पेट्रोलाची बिलां, गॅस सिलिंडरची बिलां वाडत रावल्या. So we demand that the power minister should have a press conference and clarify to the people of Goa तुमचो actually power ministry चो plan कितें आसा तो. Thank you. कशें आसा, एक तर तुका दिसाची वचून चार्ज करची पडली, घरा काम धंदो सोडून गाडी चार्जिंगेक लाय आनी मागीर बाकीचें काम कर, नाजाल्यार ती विकची पडली. कारण हांकां फोंडान घाल्या लोकांक ताणें. पयलीं ताणें इल्ली सबसिडी दिली, आतां ती सबसिडी काडली. आतां गाडयो लोकांनी घेतल्या, आतां तूं चार्ज केन्ना करता. तूं घरा आयल्या उपरांत तूं चार्ज करता न्ही. 6, 6:30, 7 पावलो जाल्यार गाडी चार्ज करता आनी ती गाडी थोड्या गाडयांक लागता 4 वरां, 5 वरां, 6 वरां लागता. सो इट हॅज टू बी चार्ज बिटवीन 6 to 7 or 8 whenever it has to be charged. ती कशें करप, कारण देन यू आर पेइंग 20% मोर. पयलींच तुमी जो तो गडकरी फेम 20% इथेनॉल आसा तो 20 पेट्रोल. नाव आय डोंट नो वेदर पीपल नो that 20% ethanol is added to your fuel, which was never the case, and the company which is owned by BJP functionaries' sons also, and ताका लागून ते 20 केला, ते 27% करपाचे. So these are all scams रे. आता टॅक्सीचे मिटर 7,000चे ते टॅक्सीवाल्यांक बाबड्यांक 10,000 जाले. ते मिटर खंयचे एकूच कंपनी कडेन आसले. तशेंच आता हे स्मार्ट मिटर आसतले, कोणा कडेन सेटिंग जाले आसतली. कारण आजूय जर तुका घरा जर मिटर घेवचो आसत जाल्यार तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आसता, तर तुका मार्केटांतल्यान घेवचो पडटा. एकूच कंपनीक दिल्लो आसा, तोय एकूच कंपनीक दिल्लो आसा आनी होय खंयच्या तरी एकाच कंपनीक दिल्लो आसतलो. कारण देर इज नो चॉयस, देर इज नो फेअर कॉम्पिटिशन अबाउट दॅट ऑल्सो, की कोण प्रायस कमी करून तुका दिलो जाल्यार. देन दे से इट इज नॉट कॅलिब्रेटेड, सो तुका यूज करूंक मेळना. गव्हर्मेंट इज ऑफ स्कॅम्स. भारतीय जनता पार्टी हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ स्कॅम्स. ताजे जे पार्टनर्स आसा अलायन्सा भितर इज अ बिगर स्कॅमस्टर. म्हाका तरी दिसता आज अशी परिस्थिती आसा की सुदीन ढवळीकर हॅज सर्टन पर्सनल इंटरेस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर कंपनी विच हॅज दोज मिटर्स एंड ऑल, आनी आजूर भितर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हणजे एक कोणी म्हणटा की लॉलीपॉप आमच्या कांचुलार मारता पळय, ती परिस्थिती आमी केला. एकटो लॉलीपॉप दिता आनी दुसरो कांचुलार मारता. सो इनडायरेक्टली त्रास कोणा जाले, आमकांच जाता. जीएसटी वाडयले म्हणून येदो व्हडलो हे केलो, बॅनरां आनी इतले ना म्हणल्यार हजारांनी बॅनरां जीएसटी देंवयली म्हणून. आतां इलेक्ट्रिसिटी वाडयता म्हणून 2,000 करा बॅनरां. नाही, आतां कितें करपाचें, हांव तेसो मडगांवच्यान पणजे येतालो. हांवें जीएसटी बचत उत्सव म्हणून बॅनर पळयले. सो मडगांवच्यान पणजे मेरेन सुमार 28 होर्डिंग्स आसा. 28 होर्डिंग विच कॉस्ट नियरली 3 lakhs a month. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी इज पुटिंग अप दीस बॅनर्स. कोणाचे बापायचे पयशे? तेच पयशे जर कमी केले, एक 4 हे जे करता फेस्टिवलां ती कमी केली जाल्यार सरकार इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिवपाक शकता. पण जीएसटी बचत उत्सव 20%, आता तेच बॅनर काडा आनी आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी वाडीव उत्सव केला म्हणून दाखया 20%. तेच बॅनर फुकट मेळटले तुमकां. फक्त ते प्लास्टीक जे लायिल्लें आसा ते काडून नवे घालपाक जाय आनी ताजेर तोंड लाया मोदी सुदिनाचे, एका सायडीन मोदीचे आनी एका सायडीन आमचे सीएमाचे. बेस्ट न्ही? कळपाक नाका लोकांक तुमी नाटतात म्हणून. लोकांक वाचयता म्हणटा जीएसटी बचाव उत्सव वॉज अनादर स्कॅम रे. ते एका पसरकारान तांकां पणजे दिलें तें सीएमाक, म्हाका अजून याद जाता. तो म्हणपाक लागलो पयलीं लुटल्या ते कितें काय म्हणून. वॉट ही स्पोक वॉज अ मिडल क्लासीस पर्सन्स व्यथा जी आसा पळय ती उलयलो तो त्या दिसा. हे प्रिपेअर करून नाशिल्ले. हरशीं नॉर्मली ते प्रिपेअर करून येता कोण कितें उलयतलो बी तें. थंय अशेंच गेले बाजारान, मागीर बरी भायरी पडली आसतली कोण तो गेल्लो ताका की हें बाबा तूं सांगूं नाशिल्लें ताका कितें उलोवपाचें तें काय म्हणून. पूण तो सत्य उलोवन गेलो. तो जो उलोवन गेलो लूट उत्सव जो आशिल्लो फाटलीं इतलीं वर्सां 28% आनी जे तुमी 10% वयल्यान 28 व्हेला ते 18 हाडला आनी ताका बचत उत्सव म्हणटा. वेन यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट टॅक्सेशन रिडक्शन, that means you know where this government is coming from. Now celebrate the increase. सेलिब्रेट दिस इन्क्रीज. आनी प्रत्येक मिटराचेर फोटो लावचो. एका सायडीन ते सगळे लायतात. आतां तांणी कंपल्शन केला पेट्रोल पंपांचेर बी प्रायम मिनिस्टराचो फोटो लावपाचो. तसो मिटरांचेर आमच्या आनी ह्या बिलाचेर, वाडीव बिलाचेर हांगा जेन्ना तुमी हे 25% एडेड टॅरिफ दाखयला पळय, हे सामकें आनीक मातशें डार्कर ऑरेंज करचें.
सो दॅट अँड दॅट ग्रीन लाईट कशी सो पीपल नो दॅट इट इज बीजेपीज लुटमार म्हणून. आणि एका सायडीन हांगा चीफ मिनिस्टराचो फोटो घालचो, हांगा सुदिनाचो फोटो घालचो, आणि हांगा मोदी साहेबाचो फोटो घालचो, आमचो प्रायम मिनिस्टर घालचो, आणि हे बिल धाडचे घरा लोकांक कळपाक की 25%. कोणाक खबर ना ही गजाल की तुमचे पयलींच 25% लुटमार चल्ल्या. तातूंत भितर एडिशनल 20% लुटमार ऍड करतले. तातूंत भितर तुमचे बंच केबलचे घातल्या फेल जाल्या, जे केबल घाले ते फेल जाले ते एडिशनल आसा. कोणाचे पयशे? हे पयशे सगळे ह्या बिलांतल्यान येता. दिस इज नॉट जस्ट द बिल ऑफ युअर इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन. दिस इज अ बिल ऑफ एक्सटॉर्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. एब्सोल्यूट एक्सटॉर्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी आनी तांचो सरकार. आनी हाजेर फोटो कित्याक नासता? दूख जातले म्हणून घाला मरे फोटो, हाजेरूय घाला. सारको हात जोडून एका सायडीन रावन एका सायडीन असो ताजो घाला, एका सायडीन असो सुदिनाचो घाला, आणि बरें हांगा सिंपल. आनी काय उलोवपाचें ना, लोकांक जागे जावचे पडटले. डिस्को जाले लायट तूं हांव काल आनी सामक्यो 142 CR पेंडिंग आसा पळय गव्हर्नमेंट ऑफिसाचे, ते पयलीं रिकवर करा. आनी ते 80 करोड जे बुकांनी मॅनेज केला पळय पयशे घेनासतना, तेजे पयलीं तेका क्लियर करपाक जाय. तो 142 CR जो पेंडिंग आसा आनी तो 80 केला, तो कोणाचो पयसो? तो आमचोच टॅक्साचो पयसो न्ही. आतां तो ज्या बंगल्यार रावता आनी बटन ऑन करून न्हिदता पळय, ती लायटीची बिलां कोण पे करता किंवा खंयच्या पयशांनी वता? आमच्याच पयशांनी वता न्ही गव्हर्नमेंट बंगल्यार. सो इनडायरेक्टली एक वाटेन गोंयकाराक बेल्टांनी मारता आनी दुसऱ्या वाटेन हांव मागता तो स्मार्ट मिटर केन्नाय केलो जावपा पावपाना. तेजेर बाईन सांगला तसो सुदिनाचो आनी सीएमाचो फोटो लायात, की आमी जेन्ना जेन्ना मिटरा कडेन वतले तेन्ना तेन्ना आमकां मातसो घाव्याक मीठ पडटलें आनी याद येतली. ना हाजेर बिलारूय घालता म्हणून, बिलारूय घालचो फोटो सुदिनाचो आनी आमच्या चीफ मिनिस्टराचो हाजेर घालचो. सो लोकांक कळपाक जाय. नरकासूर पळयता तेन्ना सुदिनाची याद येता.